दक्षिण अमेरिकेंतल्यान गोंय आनी मुंबय खातीर हाडिल्ले 20 कोटीचे 2.8 किल कोकेन मुंबय विमानतळार मुंबय एनसीबीन जप्त केले। 2 विदेशी बायलांक ह्या प्रकरणात अटक केल्या। फाटल्या 1.5 म्हयन्यांत मुंबय एनसीबीन केल्ली ही तिसरी कारवाय। कोट्यांची घुवळे वखदां गोंयांत हाडटा त्या कारणाक हांगाचे पुलीस यंत्रणा लेगीत सतर्क जाल्यात। दर्यावेळेचेर राती जावपी घुवळे वखदांच्या वेव्हाराक लागून दुबावित विदेशी लोकांचेर पुलीस नदर दवरून रावपाक लागल्यात। घुवळे वखदांचो सांठो मुंबय विमानतळा वयल्यान जप्त केलो। जांचे कडल्यान तो जप्त केलो त्या प्रवाशी बायलेन गोंयांतल्या एका विदेशी बायले कडेन दिवपाचें आसा अशी म्हायती उघड केल्या उपरांत तिकाय गोंयांतल्यान ताब्यात घेतिल्ली। गोंयांत सध्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव चालू आसा आनी त्या निमतान सुमार 79 देशांतले लोक गोंयांत आसात। गोंयच्या फुटबॉल खेळांच्या उदरगती खातीर खेळां मंत्रालयान पावलां उखल्ल्यांत। फुडल्या 3 म्हयन्यां भितर खेळां आनी युवा संचालनालयान प्रशिक्षणांची नोकर भरती करतले। तशेंच फुटबॉला खातीर लागपी 30 प्रशिक्षणांक डच प्रोफेशनल फुटबॉल प्रशिक्षकां कडल्यान प्रशिक्षण दिवपी सुविधा निर्माण करून दितले अशी म्हायती खेळां मंत्री गोविंद गावडेन दिली। सोमारा चिखलेच्या सॅक मैदानाचेर उबारिल्ल्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्क्वॅश कोर्ट कॉम्प्लेक्साचें उक्तावण केल्या उपरांत तो उलयतालो। गोंय सरकारान आयोजीत केल्ली इफ्फी ही मंद गतीन चालू आसा। तातूंत नवें अशें कांयच ना। काँग्रेस फुडारी विरियतो फर्नांडीसान टिका केल्या। गोंय सरकार रिणाच्या वजा खाला दबला। ताका लागून सरकारा कडेन इफ्फीचेर मोडपाक पयशे नाशिल्ल्याचें विरियतो म्हणटा। फुडल्या 2 म्हयन्यांत चिखले वाठारांत लॉन टेनिस कोर्टाच्या उक्तावणा वांगडाच बऱ्या दर्जाचे क्रिकेट मैदान उबारतले अशें आस्वासन पंचायत मंत्री माविन गुदिनून दिलें। सोमारा चिखलेच्या सॅक मैदानाचेर उबारिल्ल्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्क्वॅश कोर्ट कॉम्प्लेक्साचें उक्तावण केल्या उपरांत तो उलयतालो। ह्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्क्वॅश कोर्ट कॉम्प्लेक्साचें उक्तावण खेळां मंत्री गोविंद गावडे हांच्या हस्तुकीं जालें। जिणेंत पयसो आनी राजकीय सत्ता हाका म्हत्व ना जाल्यार आत्मीक शांती मेळप हाका म्हत्व आसा। तेन्ना जीण खऱ्या अर्थान यशस्वी जाली म्हणूं येता अशें मत कला आनी संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे हांणी उक्तायलां। भावकय मयेच्या श्री रामपुरुष देवस्थानाच्या वर्सुकी दिसा निमतान घडोवन हाडिल्ल्या सुवाळ्यान ते मुखेल सोयरे म्हण नात्यान उलयताले। तशेंच आमदार शेट हांणी आपले विचार मांडले। ह्या सुवाळ्यांत मयेचे आमदार प्रवीण शेट हांचे मंत्री गोविंद गावडे हांच्या हस्तुकीं सत्कार केलो। ह्या वेळार जिल्लो पंचायत वांगडी शंकर सोडनकर, सरपंच दिलीप शेट, देवस्थान समितीचे अरविंद होबळे, गोलतकर, शाणू होबळे आनी हेर हाजीर आशिल्ले। सुरवेग मंत्री गोविंद गावडे आनी आमदार प्रवीण शेट हांणी देवाचें दर्शन घेतलें।
काणकोण खोलांतल्या मोलेर भलायकी केंद्रात मोलेरेच्या तळाव्या पंचान मोलेरे, गवळ, कुड्डी आणि नुवे या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकां खातीर फुकट भलायकी शिबीर आयोजीत केले. या शिबिरात 300 वयर लोकांचो आस्पाव आशिल्लो. या शिबिरांत स्तनरोग तपासणी आणि दोळ्यांची तपासणी करपी दोतोर हाजीर आशिल्ले. तळावो पंच पंढरी प्रभुदेसाय हांच्या वाडदिसा निमतान हो शिबीर लोकां खातीर आयोजीत केल्लो. ह्या भलायकी शिबिरा वेळार आदलो उपमुख्यमंत्री आनी आदलो केपेंचो आमदार चंद्रकांत बाबू कवळेकार, ZP शाणू वेळीप, थळावो पंच पंढरी प्रभुदेसाय आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. पर्वरी तशेंच वेरे हांगा जाल्ल्या 2 चोरयांच्या प्रकरणात पर्वरी पुलिसांनी शिवमोगा कर्नाटक हांगच्या मणिकांता दारा हाका अटक केल्या. मोबायल आनी विदेशी चलन मेळून 3.20 लाखांचो मुद्देमाल ताणें चोरिल्लो. फाटल्या सप्तकान ह्यो चोरयो जाल्यो. पर्वरी चौगम मार्गा वयल्या एका फ्लॅटान आनी वेरे हांगा एका हॉटेलान चोरी केल्ली. CCTVची फुटेज पळोवन पर्वरी पुलिसांनी मणिकांता दार हाका सोदून काडलो. चोरयो करून तो दोर्देरी शिवमोगा ह्या आपल्या गांवांत गेल्लो. थंय वचून ताका पुलिसांनी अटक करून चोरिल्ल्यो कांय वस्तू जप्त केल्यो. पुलीस उपअधीक्षक विश्वेश करपे हांच्या मार्गदर्शना खाला पुलीस पंगडान ही कारवाय केली. गोंयांतलो पर्यटन हंगाम सुरू जावन सुमार 2 म्हयने जाले. गोंयची भोंवडी करपाक देश विदेशांतल्यान पर्यटक दाबोळेच्या विमानतळाचेर दाखल जातात. देखून गोंयांत पर्यटकांची गर्दी वाडटा आनी विमानतळाच्या जंक्शनाचेर येरादारीची कोंडी जाता. येरादारी कोंडी जाल्ल्यान अपघातांचें प्रमाण लेगीत वाडटा. अपघातांचें प्रमाण वाडचें न्हय हे खातीर चिखलेच्या जंक्शनाचेर रंबलन्स घालपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. विक्टर हॉस्पिटलाच्या सहकारान सोमारा बाणावलेच्या मतदारसंघात वृद्धाश्रम आनी अनाथाश्रम खातीर म्हयन्याळी भलायकी तपासणी सुरू केल्या. हो एक ल्हानसो उपक्रम जो समाजाच्या बरेपणाचे दिकेन वेंझीन पावल उखलून आपल्या बाणावलेच्या मतदारसंघात सुरू केला. 7 ते 8 दोतोर तपासणी करपाचे दर म्हयन्यांत येतले आनी दर एकल्याची भलायकी तपासून म्हायती एकठांय करून एक भलायकी कार्ड करतले अशें वेंझीन सांगलें. हें कार्ड खंयच्याय हॉस्पिटलांत दाखयले उपरांत ताची भलायके विशीं म्हायती मेळटली आनी भलायकेची तपासणी करपाक लेगीत आडखळ येवची ना अशें वेंझीन सांगलें. दुर्गावाडी तालिगांव 8 दीस जाले उदकाची पायपलायन फुटल्या. थळाव्यांनी पंचायतीन कागाळ नोंद केली. अधिकारी फकत पळोवणी करून गेल्यात पूण अजून आठवडो जालो हाचेर दुरुस्ती करपाचें कोणें काना मनार घेवंक ना. नियमीत उदक सारकें नाशिल्ल्या कारणान लोकांची सामकी गैरसोय जाता. हाका लागून थळावे तिडक उक्तावपाक लागल्यात.
आधार येवजणे खातीर फाटल्या 10 वर्सांत वट्ट 1,93,763 अर्ज केल्ले. हातूंतले 1,67,320 अर्जांक व्हेरिफिकेशना उपरांत मान्यताय मेळ्ळी. एकूण 1.5 लाखा परस चड बायलांक ह्या येवजणेचो लाव मेळटा. बायलां आनी बाल कल्याण संचालनालयान चालीक लायिल्ली ही राज्यांतली एक म्हत्वाची येवजण जावन आसा. बायलांनी आपल्या खर्चा खातीर दुसऱ्यांचेर आदारून रावचें न्हय, ताकाय स्वाभिमानान आपलें पोट भरपाक मेळचें ह्या हेतान राज्य सरकारान 2012 वर्सा गृह आधार येवजणेक चालीक लायिल्ली. म्हयन्याक 1,500 रुपया सरकारा कडल्यान ह्या बायलांच्या बँके खात्यांत वतात. उत्तरेकडल्यान येवपी शिंयाच्या वाऱ्याचो वेग वाडिल्ल्यान राज्यांतल्या तापमानांत घट जावन शिंयाची वाड जाल्या. सोमारा पणजेंत उण्यांत उणें तापमान 17.9 जाल्यार चडांत चड 32°C तापमानाची नोंद जाल्या. तें तापमान ह्या वर्साचें सगळ्यांत कमी तापमान आसा. मजगतीं शारा परस सत्तरी, धारबांदोडा, काणकोण ह्या तालुक्यांनी गांवगिऱ्या वाठारांनी चड प्रमाणांत झाडां आशिल्ल्या कारणान थंय चड प्रमाणांत शीं पडटा. शिंयाचें प्रमाण वाडिल्ल्यान लोकांनी स्वेटर तशेंच घरा कडेन मोकळ्या सुवातेर शेकोटी पेटोवन बसपाची सुरवात केल्लें दिश्टी पडटा. गुजरातात जावपी विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर राहुल गांधीन भारत जोडो यात्रा गुजरातांत पाविल्ले कडेन यात्रेक मातसो विसव दिवन प्रचाराक सुरवात केल्ल्याचें दिसून येता. कांय दिसां फाटीं दक्षिण गोंयचो काँग्रेसीचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान भारत जोडो यात्रेचेर उलयतना राहुल गांधी यात्रा करचे आदीं गुजरात वेंचणुकेचेर लक्ष दिवचें असो सल्लो दिल्लो. घडये होच सल्लो मनार घेवन राहुल गांधीन यात्रा मातशी कडेक दवरल्या आनी प्रचाराक सुरवात केल्या काय कितें अशी टिका भाजपान केल्या. सोमारा आमोण्या श्री सातेरी शांतदुर्गा देवीची 3 दिसांची जात्रा सुरू जाली. मंगळारा सकाळीं 5 वरांचेर श्री शांतादुर्गा देवळान देवीची दिवजा जाता. मंगळारा सांजे 4:30 वरांचेर श्री बेताळ देवाचो दसरो आनी बुधवारा 23 तारखेक श्री महालक्ष्मी रवळनाथ देवळान कॉल जाता. गोंयभरांतल्यान भावीक मोठ्या भक्तिभावान आनी श्रद्धेन आमोण्या येतात. अशे 3 दीस आमोण्या जात्रेचो उत्सव जाता. हडपडे बागा हांगा एका वेलांत रावपी सूरज गुजरात हांगच्या पर्यटकांचे मोबायल, घडयाळ्यो हेर सामान मेळून 7.5 लाखांची वस्ती चोरपी श्रीकांत डी वय 27 मूळ दोडदेरी शिवमोगा कर्नाटक हाका अणजून पुलिसांनी अटक करून चोरिल्लो म्हाल जप्त केलो. फाटल्या आयतारा सकाळीं 6 वरांचेर ही चोरी जाल्ली.
दर वर्सा प्रमाण ह्या वर्सा राष्ट्रीय पुस्तक सप्तकाच्या निमतान कृष्णदास श्यामा वाचनालयात पुस्तक प्रदर्शन आणि विक्रीचे आयोजन केले. हे पुस्तक प्रदर्शन 21 ते 25 नोव्हेंबर मेरेन चालू आसतले. इत्सूक वाचकांनी या पुस्तक प्रदर्शनाचो लाव घेवचो. मोपा विमानतळा वांगडाच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तुये हांगा इलेक्ट्रॉनिक सिटीचो बुन्यादी फातर घातिल्लो. मात अजूनय इलेक्ट्रॉनिक सिटीचें काम पुराय जावंक ना. ह्या प्रकल्पा खातीर ज्या गांवकारांच्यो जमनी गेल्या तांकां तांचो मोबदलोय मेळूंक ना. हो प्रकल्प पुराय जालो जाल्यार कितल्याशाच जाणांक नोकरी मेळपाची. मात प्रकल्पाचें काम मंद गतीन सुरू आशिल्ल्यान प्रकल्प पुराय जातलो तरी केन्ना असो प्रश्न पडटा अशें मत तुयेचो पंच वांगडी निलेश कांदोळकारान व्यक्त केला. प्रकल्प बेगोबेग चालीक लावपाचो अशी मागणी तांणी केल्या. दिवचलच्या फामाद नवोसोमार उत्सवांक गोबी मंचुरियनाचे स्टॉल घालपाक अंदू बंदी आसतली. तसो निर्णय गुरुफंड ट्रस्ट आनी भायली पेठ 10 जाण बाजारकार नवोसोमार उत्सव समितीन घेतला. भलायकेचेर परिणाम करपी गोबी मंचुरियनाचे स्टॉल घालपाक दिवचे नात अशें उत्सव समितीचे सुदत्त मांद्रेकर हांणी सोमारा राती घेतिल्ल्या पत्रकार बसकेत स्पश्ट केलां. मजगतीं भितरली पेठेंतल्या श्री शांतादुर्गा मठ मंदिरात येता त्या 28 नोव्हेंबराक नवोसोमार उमेदीन मनयतले. त्या निमतान गायनाचे मैफली जातल्यो अशी म्हायती उत्सव समितीन दिल्या. भारतान तशेंच भारतीयांनी कातारान जावपी फिफा विश्वचषक 2022चेर बहिश्कार घालचो म्हूण भाजपाचो म्हणयारो सावियो रॉड्रिग्सान म्हणटा. कारण फिफा वर्ल्ड कप 2022 कतारान डॉक्टर झाकीर नायक हांकां फिफा वर्ल्ड कपांत स्पीच दिवपाक आपयला. तो आतंकवाद, सहानुभूतीवादी आनी पयशे लुटपाच्या आनी द्वेश भाशणाच्या आरोपान वॉन्टेड आसा. इस्लामीक कट्टरपंथी आनी द्वेश पातळपी दहशतवादांचो ताचो मुखेल वांटो आसा अशें सावियो रॉड्रिग्स म्हणटा. कुळे विकास सेवा सोसायटी लिमिटेडच्या कुशीक आशिल्ल्या भौशीक बांयची देग मोडून गेल्ल्यान सुरक्षेच्या नदरेन गांवच्या लोकांक धोको निर्माण जाला. ह्या बांयत जायते गांवठी दुकर पडल्यात. खूब वर्सां जाल्ल्यान बांयचें शिमीट कमकुवत जाल्ल्यान बांयचेर चिरे कोसळपाक लागल्यात. ही बांय रस्त्या कुशीक आशिल्ल्यान ती खूब धोक्याची जाल्या. ह्या बांय लागसार सोसायटी आशिल्ल्यान ह्या जाग्यार जायते लोक यो वच करतात. देखून बेगोबेग ही बांय सारकी करप गरजेचें अशें हांगच्या गांवकारांनी मत उक्तायलां. कुळे शिगांव पंचायतीचे सरपंच गोविंद शिगांवकारान हाचेर लक्ष दिवन बेगोबेग ही बांय दुरुस्त करची अशी मागणी गांवकारांनी केल्या. ही बांय भौशीक खात्यांत येता म्हणून संबंधीत खात्याचे अधिकारी येवन हे सुवातेर पळोवणी करून गेल्यात. कसलीच अप्रिय घडणूक घडचे पयलीं फुडल्या कांय दिसांनी आमी हे संबंधीत योग्य निर्णय घेतले अशें पंच साईश नायकान सांगलें.
गोंयान 11 डिसेंबराक काँग्रेसीचो जागतीक आयुर्वेदीक परिशद जातलो आनी ह्या परिशदेंत भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाजीर रावतले। तशेंच ह्या वेळार मोपा विमानतळाचे आयुष हॉस्पिटलाचे नव्या जुवारी पुलांचे उक्तावण जावपाची शक्यताय आसा, अशी माहिती केंद्रीय राज्य पर्यटन मंत्री श्रीपाद नायकान दिली। वास्कोच्या हेडलँड सड्यावयल्या दिव्यविहार स्कुलांत नियुक्ती पत्रांचे वांटप केल्या उपरांत तो उलयतालो। फुकट रेशन मेळोवप्यां खातीर सरकारान नवो कायदो जारी केला। आधार वरवीं रेशनाचो लाव घेवंक मेळटलो आनी देशांत खंयच्याय सुवातेर रेशन मेळोवंक शकतले अशें देशभरांत आधार जारी करपी संस्थेन सांगलां। आतां फुकट रेशन मेळप्यां खातीर UIDAIन एक व्हड अपडेट दिल्या, पूण आधार कार्ड अपडेट जाल्या उपरांतच ही सुविधा घेवंक शकतात। APL ग्राहकांक 21 किलो गंव आनी 14 किलो तांदूळ दिवपाचो निर्णय सरकारान घेतला, जाल्यार सादारण रेशन कार्ड धारकांक फकत 2 किलो गंव आनी 3 किलो तांदूळ मेळटले। पूण हे खेपे कार्ड धारकांक गंव खातीर 1 किलो फाटल्यान 2 रुपया आनी तांदळा खातीर 3 रुपया खर्च करचे पडटले। आदिवासी लोकांच्या मुद्द्यावयल्यान काँग्रेस आनी भाजपा मदीं आरोप प्रत्यारोप सुरू जाल्यात। गुजरातांतल्या महुआ वा आदिवासी जिल्ल्यांत प्रचार करीत आसतना राहुल गांधीन पर्यावरणाचेर खरें महत्व आदिवासींकूच खबर आसता, कारण ते जमनीचे खरे धनी आसतात। पूण भाजपान आदिवासींचें नवें नांव वनवासी दवरलां अशें म्हणीत भाजपाचेर टिका केली। जाल्यार कर्नाटकांतल्या एका भौशीक मेळाव्यांत उलयतना फाटल्या 70 वर्सां सावन भाजपा सोडून हेर कोणूच देशांतल्या आदिवासी लोकांची केन्नाच काळजी करूंक ना वा तांकां समान प्रतिनिधित्व लेगीत दिलें ना। भाजपाक लागून पयलेच फावट देशाक आदिवासी समाजाची बायल राष्ट्राध्यक्ष जाली अशें विधान भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हांणी केलां।